म्हाका हांवें रेग्युलरली गेल्लो चीफ ऑफिसर एक्सेल पळय ताका हांवें सांगिल्लें सगळे टोटल पयशे रिकवर करपाक जाय पूण ताणें काय मुखार कितें केलां ताणें म्हाकाय ब्रीफ करूना तुमी जाणा मरे ते चीफ ऑफिसराची कर्म तुमकां सगळें खबर आहा न्ही चीफ ऑफिसराची गौरी शंकराची मिली भगत खंयच्या प्रसार माध्यमांतल्यान ताणें स्टेटमेंट करतना फाटी फुडें चिंतली ताणें कितल्योश्योच बानगडी करून दवरल्या मुन्सिपाल्टीक टायम मेळटकीर सगळें पितळ उगडी करतलो चीफ ऑफिसराक तुमी पयलीं विचारात 17.5 लाख जेन्ना ते ना जाल्ले पळय ताका 4 दीस 5 दीस 6 दीस पयलीं खबर आशिल्लें ताणें 4% नजरे कित्याक हाडूना हाडिल्लें 4% करतकीर 4% प्रसार माध्यमां उगडी करतकीर ताणें आनी हांवें स्पेशल कावन्सील म्हजे प्रमाणे हांवें 4 सगळे कावन्सिलां नजरे मुखार हाडलें म्हणून ती मिटींग जावपाक पावली आनी एरस डिसिजन जालें तें कॅशार सांगता आपल्या चीफ ऑफिसरान सांगलां म्हणून चेक ताज्या नांवान काड अशें म्हणून जाल्यार त्या चीफ ऑफिसरान येवचें फाल्यां 4% कॅबिनांत टायम आसतना आनी कॅशरां म्हज्या हाडून नजरे विचार आसा विचारचें आतां ही गोष्ट ही 17.5 तो ट्रान्सफर जावन गेलो हांव ताजे चीफ ऑफिसर मागीर गौरी शंकवाळकर हो व्यक्तिगत ताजे पर्सनल ताजे बद्दल कांय ना आय एम टॉकिंग अबाउट चीफ ऑफिसर्स रोल इन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील